क्ल्यू भी राहूया. सुरुवात एक गीत गाऊया. 826 पेज नंबर 13. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे सर्वेस्व तुमचे सोपे असो. हे मी स्वामी भेटयता आना फेना दीस देवा कारकान देवून देवांताचे ताच्या कुटुंबाचेर आशीर्वाद घालून मागुया. तशेंच मागुया आयज वाडदीस समोर उक्तल्या पासत वॉयलर आनी मुलर गोमेस आपला वाडदीस समोर उक्तात. SP दुआत आपला वाडदीस समोर उक्तात. मारिया गोईस आपलो 60th वाडदीस समोर उक्तात. आनी तशेंच आगोस्तिनो पुत्तातो आपलो वाडदीस समोर उक्तात. देवान तांचेर सगल्यांचेर आशीर्वाद घालूं तांकां बरी भलायकी दिवूं ह्या मिसाचे भेटीन मागुया. तशेंच मागुया आमी आमच्यो जायत्यो खासगी गरजो त्या सभा घेवन आयल्या. अदीक करून जायतीं भाव भयणांची ऑपरेशनां आसात तांचे बरे भाशेन जावूंक मागुया. तशेंच जायते तरेचे पिडीत आसात जावं कॅन्सराचे जावं दुसरे पिडीत सुकल्यांक जी मागूंक लायला तांचो उगडास करून सुकली आमची मागणी भाग्य तातुनीचे मजतीन देवाक उबारुया. ह्या वेळार सोण एकल्यान आपापल्याक जायते मागचे आपापले खासगी देसांव आपापले मागणी भाग्य तातुनीच्या हातान घालून मागचे. सगळी आमी पातकी सगळ्या आमच्या पातकांची दूख धरून देवाचे बक्षणे मागून म्हणुया. हांव पातकी सगळ्या देवा आनी तुमकां लागीं सजवून हांव चालून सांगता मनान चिंतून तळान विचारून आयकून बरी करून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध. हे सद्भाग्य सदांच वर मेळी सगळ्या देवदेवतांक भोगतात आनी तुमकां बाबा बळी दो. माझे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्वविदा देव आमची काकडूत करूं आमची भातकां मसूंक आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन.
प्रार्थूया. भौमोगाड बाप्पा, तुझ्या बुदाच्या आवयकांक वर मारी आमची आवय आनी राणी म्हूण तुवें करून दिल्याय. ह्या तुझ्या पुरबायेच्या देणे खातीर आमी तुका दिनवासता आनी तुझ्या भुरग्यांक स्वर्गा राज्या तयार करून दवरल्या ती महिमा आमचे माय राणयेच्या विनवणेन आमी सोडून पावूं म्हूण तुझे लागीं मागता. आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं ताकरा देव तुजे सभे पवित्र आत्मेचे एकपणांची येता आनी राजून चलयता सासनाच्या सासनान. इसायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. काळोखान चलतल्या लोकांक एक व्हड उजवाड दिश्टी पडलो. मोन्ना सावळेच्या देसांत रावतल्याचेर एक उजवाड फांकलो. तांची कुशलकाय तुवें वाडयली, तांचो संतोष चडयलोय. सुटकेच्या वेळार संतोसतात आनी झुजाची लूट वांटून घेतना बुरगोडटात. तशेंच तुज्या फुड्यान ती आनंदबरी जातात. कित्याक मिद्याना केलें तशें ताच्या बाराचे जू, ताच्या खांदायली खाटी, ताचेर जुलूम पडटल्याची बोडी तुवें मोडून उडयली. झुजाचे सगळे जोडे आनी रोगतान भरलोली आगोस्टां ही सगळी उलपोन गेली आनी उज्यान ताचो भस्म केलो. कित्याक जल्मला आमकां एक बाळूक, दिला आमकां एक पूत. ताच्या कांधार अधिकार घाल्लो आसा आनी ताका वळखतली ह्या नांवान अजापोत बुध दिनार, पदवेदार देव, फुडल्या युगाचो बाप, शांतीचो कुंवर. ताच्या राजवडकेक शेवट आजचो ना आनी ताचे शांतीक शीम ना. तो दाविदाच्या सिंहासनार बसून आपले राज चलयतलो. आतां तावन नितेकाळी नितीन आनी प्रमाणीकपणान ते राज स्थापतलो आनी राखतलो. दलबाराचो सर्वेस्पूर आपल्या मोगाच्या बळान हे सगळें करतलो. देवाचे उतर हे आतांच आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो सगळ्यांचो जबाब जावन दी. आतां आनी सदांकाल सर्वेस्पराचे नांव उचीत जावं. सगळीं म्हणुया, आतां आनी सदांकाल सर्वेस्पराचे नांव उचीत जावं. सर्वेस्पराच्या सेवकांनो वाखाणणी करात. सर्वेस्पराच्या नांवाची स्तुती करात. आतां आनी सदांकाल सर्वेस्पराचे नांव उचीत जावं. सबाब आतां आनी सदांकाल सर्वेस्पराचे नांव उचीत जावं. उदेती तावन अस्तमतेक पर्यान सर्वेस्पराचे नांव उचीत जावं. सगळ्या राष्ट्रां वयर सर्वेस्पर, मळबा वयर ताची महिमा. सबाब आतां आनी सदांकाल सर्वेस्पराचे नांव उचीत जावं. सर्वेस्परा आमच्या देवा सारको कोण आसा? आपले उंच सोदरेर तो चडून बसला. उंच तान बोडोक घालून तो पळयता. स्वर्गार आनी पृथ्वीचेर नदर मारता. सबाब आतां आनी सदांकाल सर्वेस्पराचे नांव उचीत जावं. कित्याक तो दुलींतलो उबारता, दुर्बळ्यांक शेणांतलो वयर काडटा. कुवरां बरोबर ताका जागो दिता. आपले पोरचेच्या कुवरां मदें ताका बसयता. सबाब आतां आनी सदांकाल सर्वेस्पराचे नांव उचीत जावं. उद्गार. Service
Salve spora Jesu. बागीबोत आंकवार मारये तूं सदैव तूं बोग मानीस कित्याक जेजू आमचो देव प्रामाणिकपणाचो सूर्या तुजे तावन उदेवन आयलो. Salve spora Jesu. 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 Luca pormone Gesù Cristo ci shupotoma. Moema duca sobia. सव्या म्हयन्यान नाझारेत नावाच्या गालिलियाच्या शारांत देवान गाब्रियाल दूताक एके अंतरी सोरीन धाडलो. दाविदाच्या घराण्यांतल्या जुजे नावाच्या एका दादल्या लागीं तिका लग्नाचे उतर जाल्ले. आंकवारीचे नांव मारिया आसले आनी तिचे भितर वचून देवदूतान म्हणलें, नोमान करपीन बोल्लोली, सर्वेस्पर तुजे सवे आसा. हे तिचे नमून तिचे उतर आयकून ती एकदम घाबरली आनी नोमान कसलें जायत तें चिंतूंक पडली. पूण देवदूतान तिका म्हणली, भिवू नाका मारिये, देवा मुखार तुका करपा मेळ्ळ्या. आयक, तूं गर्भूत जातली आनी एका पुताक जल्म दितली आनी जेजू हे नांव तुवें ताका दवरचें. तो व्हड जातलो आनी ताका परमेश्वराचो पूत म्हणटली आनी ताच्या बापाय दाविदाचे सिंहासन सर्वेस्पर देव ताका दितलो. आनी तो जॅकोबाच्या घराण्याचेर सासणाच्या सासणाक राज चलयतलो आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना. मारियेन देवदूताक म्हणलें, म्हाका दादल्या लागीं कसलोच संबंद ना म्हणटच हें कशें घडटलें? आनी देवदूतान जाप दिवन म्हणलें, पवित्र आत्मा तुजेर येतलो आनी परमेश्वराची शक्ती तुजेर सावडी घालतली. हेच खातीर तुजे ताण जल्मतलो त्या पवित्र भुरग्याक देव देवाचो पूत म्हणटली. आनी आतां पडे तुजे सोयरी एलिझाबेथीन जाणटे पिरायेर एका पुताचो गर्भ सांबाळला आनी वाज ती म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा, कित्याक देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. तेन्ना मारियेन म्हणलें, ही आसा सर्वेस्पराची चाकून, जावं म्हजे सवे तुज्या उतरा पडमणे. आनी देवदूत तिचे सोशिल्लो कोडसल्लो. जेजू क्रिस्ताची शुभ माने. Wakani tuka Krista. मोगाच्या बाबडीनो, एका गांवांत एक वस्तुडी रावताली आनी वस्तुडी बाबाटाची वस्तुडी आनी तिचे सवे जायते बरेपण लोक पळयतालो आनी लोक इतलो अजाप जातालो. ही वस्तुडी इतलो तिचो गोड बाबाट, इतलो तिचो व्हड बाबाट आनी बाबाटा वरवीं कितल्यो बऱ्यो वस्तू देवाच्या नांवान ती कोत्ताली. सगळ्या गांवांत ते वस्तुडीची खबर गाजताली. त्या गांवांत खंय एक दिसांनी एक वस्तुडी येता आनी ती वस्तुडी खंय हे वस्तुडीची खबर आयकता. तिचो व्हड बाबाट, व्हड बाबाताची वस्तुडी आनी जायते बरें ती कोत्ता. आनी वस्तुडी मातशी ते बायलेची खबर घेतली
आनी खरेंच तिचो भावाक केलो तो ती पळोवंक सोदताली आनी पासून ती कितें करता ते वस्तोरी ती एक दीस मेळोंक वेता आनी तिका मेळोंक वचून ती वस्तोरी ते भावाटाचे वस्तोरीक विचारता आर यू द वुमन विथ द ग्रेट फेथ तुमची वस्तोरी जो लोक कवर करता तुजो भावाट व्हड म्हूण आनी तूं जाय ते बरें करता म्हूण तेन्ना ती वस्तोरी ते दुसरे वस्तोरीचेर नदर घालता आनी सादेपणान तिका जबाब दिता आय डोंट नो इफ आय एम दॅट द वुमन विथ द ग्रेट फेथ पूण हांव एक जाणा आय एम द वुमन विथ अ लिटल फेथ इन द ग्रेट गॉड हांव व्हड भावाटी जाल्यार हांव नकळो पूण एक हांव जाणा म्हजो ल्हान भावाट पूण व्हड भावाटाच्या देवाचेर हांव पातयेवन जियेता आनी ह्या ल्हान म्हज्या भावाटा वरवीं पदवेदार देवा वरवीं हांव जाय ते बरें करूंक शिपडावूंक वावुरता मोगाचे वाणीन सादी भावाटाची वस्तोरी पूण तिचो जबाब सादो भावाट पूण व्हड देवाचेर पातयेवन ती जियेता आयज आमी आख्खी पवित्र सभा भाग्योन आग्वाद मारयेची राणयेची परब संबरतात मोगाचे वाणीन गेल्ल्या मंगळारात ऑगस्टाचे 15 तारखेर सायबिणीची स्वर्गाभरणाची दोबाची परब आमी संबरपली आनी आयज ती सायबिणीची 8 दिसां उपरांत आयज मंगळाराक आमी सायबिणीची राणी म्हूण स्वर्गान संवसाराची राणी म्हूण तिची परब संबरपतात मोगाचे वाणीन देवान तिका साद्या जिविता वरवीं स्वर्गार गेली आनी भांगाराचो मुकुट घालून स्वर्गाची संवसाराची राणी म्हूण तिका परगटली मोगाचे वाणीन तिची नदर घालतना ती वस्तोरीन म्हणलें ल्हान भावाट म्हजो पूण व्हड देवा वरवीं देवाचे पदवेन हांव जाय ते बरें करूंक वावुरता सायबिणीचोय आयज आमी जबाब आयकला शी वर्तमानान ती म्हणटा ही आसा सर्वेस्पराची जापण जावं म्हजे सवे तुज्या उतरा परमणे मोगाचे वाणीन ती वस्तोरी भाशेन सायबीण माय ल्हान भावाटी खालती वस्तोरी दी पूण ल्हान भावार्था वरवीं सादेपणान जिवन देवाची पातयेवन व्हड व्हड वस्तू देवान तिचे सवे केली आनी तिणे आख्ख्या संवसारात कितलें बरेपण शिपडावून ती पावली मोगाचे वाणीन आयज आमी सायबिणीची परब संबरपतना आमची माय ती आमची आवय ती आमी सगळीं तिची भुरगीं ही तर आमची आवय देवान तो तिका साद्या भावाटा वरवीं साद्या जिविता वरवीं कालत्यापणाच्या शगुणा वरवीं तिका स्वर्गीची तर आनी संवसाराची राणी केली आमकां सगल्यांक देख आयज आमी ते सायबिणीची तत्वां आपणावया भावाटाची मनशां जावया कालती सादी मनशां जावया आनी कुस्तां वरवीं तिणें भाग्योनपण जोडले तेय भाग्योनपण जोडूंक तिची मजत मागुया मोगाचे वाणीन आयज तिच्या जिविताचेर इल्लो नियाळ करुया पयले सुवातेर ती वस्तोरी भावाटाची वस्तोरी आनी भावाटाची वस्तोरी देखून तिणे हो भावाटाचो जबाब दिलो ही आसा सर्वेस्पराची जापण जावं म्हजे सवे तुका जाय ते परमणे म्हजी कशी न्ही पूण देवाची कशी सायबिणीन सोदून काडली मोगाचे वाणीन आमचे जिवितांत आमी ल्हान आमचो भावाट ल्हान भावाटी मनशां आमी हो भावाट जिवोया हो भावाट वाडोवया आनी हो भावाट जावन दी आमकां आतां बरें जिवीत जीवंक बऱ्यो तोंडी करूंक आनी भावाटान वाडूंक एक दीस ते सायबिणी भाशेन आमी ह्या स्वर्गीचें इनाम आमी जोडूंक पावूं मोगाचे वाणीन देवान तिचे सगळे ल्हान भावाटाक लागून
व्हड व्हड वस्तू केल्यो, कितल्यो बऱ्यो बऱ्यो वस्तू तिच्या ल्हान भावाटाक लागून तिका तिच्या कुसव्यान जेजू जल्मा काडून देव तिका विचून काडटा. देवाची आवय ती जाता, जेजू ती जल्मा काडटा आनी देवाची आवय जावन वडवी काय न्हय, पदवेन न्हय, पूण ल्हान भावाटान आपल्या कुटुंबात भुरग्या सोबे तिची येता आनी हो ल्हान भावाटा ती आपल्या घरकाराक आनी पुताक भावाटान वाडयता. मोगाच्या वाणीन आमी कुटुंबात जियेतना तोच भावाट ल्हान आमी आमच्या कुटुंबात भुरग्या सोबे घोवा सोबे एकवटान हो भावाट जिवुया, भावाटान जिवुया आनी भावाटा वरवीं जे कितें देव आमच्या जिवितांत करतलो ते सगळे ताचे पदवेन जातले म्हूण हे ओळखून घेवया. ते वस्तोरेन म्हणले ल्हान म्हजो भावाट पूण पदवेदार देव भोव व्हरता. मोगाच्या वाणीन देवाक सगळी पदवी आसा, सगळी आमच्या जिवितांत आमकां जाय ते करून दिवं आनी मेळोवन दिवं. ती वस्तोरी ल्हान भावाट मारिया ल्हान भावाटीचो कितल्यो व्हडल्यो वस्तू तिच्या भावाटा वरवीं देवान करून दाखयल्यो. तर मोगाच्या वाणीन आमी जो ल्हान भावाट आमकां आसा तो जिवुया, सांबाळुया आनी दुसऱ्याकूय आदार जावुया. आयज भावाटाक लागून कितल्यो दुस्मानकाय, भावाटाक लागून कितल्यो वेगळोचा, कितल्यो झगड्यो आयज आमच्या गोंयांत पासून आमी जातात ते पळयतात आनी आयकतात. मोगाच्या वाणीन एकूच देव आमचो आनी तो देव सर पदवेदार. त्या देवाचेर पातळुया. आमच्या लागीं सगळें जायना पूण देवा पदवेदार ताच्या लागीं सगळें जाता. कालती जावन ल्हान भावाटा वरवीं देवाचेर पातळुया. दुसरे सुवातेर ती वस्तोरी ल्हानविकायेन कालतिकायच्या शेगोणा वरवीं सर्गीचो मुकुट चडलो. आयज आमी मुकुट चडून क्राउन चडून घेवन कितले वावुरतात संवसारांत, व्हडपण चडून कितले आमी कोस त्रास काडटा, पूण तरी पूण आयज हो मुकुट म्हणल्यार कसलो आमी संवसारांत आपणावंक धांवता आनी वाडटाव काय? व्हडपणाचो पावर, ऑथॉरिटी, व्हडपण सोडून असले मुकुट आमी आयज सोडूंक भोंवता, धांवता, आशेता आनी असल्या मुकुटाक लागून कितले वायट जिवीत पासून आमी जियेता. मारये लागीं शिकुया. ल्हान ती वस्तोरी, घालती ती वस्तोरी आनी ल्हानविकायेच्या शेगोणांनी सर्गीचो मुकुट तिणे जोडलो. मोगाच्या वाणीन हो सर्गीचो मुकुट जोडटलो जाल्यार वडवीक आमकां नाका, पदवी आमकां नाका, व्हडले व्हडले क्राउन, ग्लोरी आमकां नाका, आमकां नाका. ल्हान जिविता वरवीं आमच्या बऱ्या जिविता वरवीं आमच्यान हो सर्गीचो मुकुट जोडूंक जाता. मोगाच्या वाणीन तेचे लागीं आमी शिकुया. व्हडपणाचें न्हय पूण ल्हानविकायेन सादे जिविता वरवीं बऱ्या पोरण्या वरवीं आमी ह्या सासणाचे जिविताचो मुकुट सोडून तेची मजत मागुया. आनी तिसरे सुवातेर तिचे सगळे आमी पळयता कोश्टाची वस्तुरी ती आनी कोश्टा वरवीं दुखा वरवीं हो मुकुट तिणे सोडून घेतलो. मोगाच्या वाणीन पयलेच कितले तिच्या जिवितांत कोश्ट त्रास. जेन्ना बडयो गाबऱ्याल तिचेशी येतात म्हणटा नमान तुका आनी नमान आयकता, पयले कोश्ट कशे तिच्या जिवितांत भितर सरतात, दूख कशें भितर सरता आनी भाग्योन गाबऱ्याल अशें म्हणटा तूं गोरबेस जातली आनी एका पुताक जल्म दितली. आनी मारयेच्या दूख सुरू जाता. गोरबेस जातली, आवाजून काजार जावंक ना, आवाजून वाट आनी भुरग्याक गोरबाक गोरबेस जातली. विरातीची वस्तुरी. पूण असल्या वेळार देवाची ती मातयेली आनी आपल्या दुखान फुडो केलो. फुडें तिच्या जिवितांत तिचो पूत एकलोच आनी एकल्याच पुताक जिवेशी मारचो आसलो. आनी जिवेशी मारता तेन्ना संवसारांत बरें करतालो जेजू. थोड्यांनी ताका म्हणलो पिसो, थोड्यांनी म्हणलो तो ताची देंवचार बसला
आणि ताची आवय खबर पावता तेन्ना तिचे दूख अदीक वाडटा आणि अदीक तिचे दूख पोस्ट आमी पळयता। एका आवयच्या पुताक कुसार मारून ताचेर पुलीस घालून ताका ओडतात आणि अस्तरी कांय परवा करिनासतना आपल्या पुताच्या दुखान ती वांटो घेता आणि आपल्या पुताचे कुस रोगत कुसार मारलेले सुकल्या पडयोन ओगेपणान ती देवाची खुशी म्हूण ती मानून घेता। मोगाच्या वाणीन ही अस्तरी कुस्तान तिने मुकुट चढून घेतलो। मोगाच्या वाणीन आमच्या जिवितांत कुस्ट येतले, दूख येतले, निराशेपण येतले, पूण असल्या वेळार निराशी दुखी जावचो न्ही अशें म्हणलेलें आसा। काट्या विरे मुकुट ना आनी कुस्ता विरे जोईत ना। असतो आमच्या जिवितांत कुस्ट येतले, दूख येतले, मोगान फुडो करुया, देवाचेर तातून ताका वेंग मारुया आणि तेन्नाच ह्या कुस्तांतल्यान, ह्या दुखांतल्यान, ह्या पिडींतल्यान, ह्या निराशीपणांतल्यान आमी एक दीस तो सायबिणीक मुकुट मेळ्ळो, तोच सर्गेचो मुकुट चडून आमी आमचे मायशी आमी सोणेकली पावतले। तर मोगाच्या वाणीन सुकल्यांक आमकां आयज सायबिणीची परब करतना राणी ती आवय ती आमची बाबाटाची ल्हानविकायेची कोस्टाची तिचेचे गुण आपणावया आणि तिचे भाशेन आमी एक दीस सर्गेचो मुकुट चडोवंक पावूंक सगळ्यांक आमकां ह्या मिसाचे भेटीन देवाचो आदार मागुया। पेटणीच्या वेळार गीत गावया C35 पेज नंबर 43। म्हज्या बाबडीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्पद्वेदा देव बाप्पा मंदात असले हिंसा म्हूण म्हाका तुमच्या आदतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिले आमच्या नागे पवित्र बेच्या आदवाक सर्वीस बोर मानून घेऊ। सर्गेच्या बाप्पा तुज्या पुतान कुसार तुका आपल्या समर्पण करतना आमकां आपल्या आवयच्या गोपान घाली आनी तें समर्पण आतां आमी तुका भेटयता। जेजून आमकां दिल्ले माये वरवीं तुका मानता तसलें आमचे जिविताचें बलिदान करूंक आमी पावूं म्हूण विनोदी काळजान मागता। आमच्या सुम्या जेजूची नांवी आमेन। सर्वेस्पर तुमचे सोपे आसूं आमची काळजां उबारूया सर्वेस्पराक आमच्या देवातीन वासूया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदारान सासनाच्या देवा सोळकाळी आनी सोदताय आमी तुका दिन मासूंक पावो
हो कायदो नितीसून आमच्या फायद्याचो निती आंकवार मारीक आमी नमन करतना एका तड्यान आमी तुका वाकाणटा तुका वंदिता तुजी किती परगडटा आपल्या आंकवारपणाची अडवीक सांबाळून पवित्रपणाची करपीन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सस्नीक प्रकाश तिणे संवसाराक पाकयलो तो जेजो क्रिस्त आमचो समी ताचे उदेशी देवदूत आनी स्वर्गेचो सगलो दरबार तुजी तर महिमा वाकाणटात तांचे सांगाती आमचे तडे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाचे सोर तुज्या पवित्र आत्मे धाडून येदेनी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपले इश्कोचेन घुस्मरण ससंवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका देव वाचून तो म्हणलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हणली ओ तुमी समीच घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेजपणी जेवण जातूच तांणी काल्स घेतली तुका नव्यान दिन आसलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हणली तुमी समीच घेयात आनी आपली पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यान ससनीक कुराराची हे रोगत पातकाच्या बक्षांनी मेलच्या तुमच्या पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते भारू दिली हे म्हज्या उगडासाक करात. बाबा ताचो गोड परगटोया सगळ्यांची सुखीची परवानगी समर्पणा तुझी पुनर्जीवन कोणावी परगटा तुझ्या आमी बापा जेजूच्या मनाचपणान जनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी जिविताचो उंडा आनी सर्वांची कास तुका समर्पिता तुज्या मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावकली देखून आमी तुका दिन मागता आनी जेजूची कोण लोकां शेवतले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबा फिलीप आमच्या बिस्प साहेबा आनी सगळ्या दुखी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान बडय पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूट कर ताका आनी तुजे इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पडसडीत मुखामोड पळोवंक आम्हा समेस्ताची दया कर म्हणून मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती बागेवन धर्मदूता आनी सोर काडी तुका मानवल्यांत आनी बागेवन तातुरीच्या सांगाता
सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटोली. ताच्या सगळ्यात तुझे महिमा गावूंक आमकांय फाव कर. जेजू ख्रिस्त आमच्या सुर्या. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्मेचे एकपणान सोय पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक मोगाच्या बावडीनो जेजून कुसार रावून आपली आवय आमची आवय करून दिल्या. तिका आमची आवय कशी आमच्या कुटुंबाची आवय कशी तिका मानून घेवया. तिच्या बाबाटान आस्तेकार जिवया आनी तसोच जो बाबाटी जियेली आमच्याय कुटुंबान जिवंक आनी जिवितान बरें करून हो सर्गेचो मुकुट आमकांय सोडूंक ती जावंक आदार. तोरयेंच देणी ते जेजून शिकयल्या मागणें म्हणून बापा लागीं मागुया. आमच्या बापा स्वर्गेच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुजें राज जावंक येवं. तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायक आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां दायमी पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोंसकाय आमकां दी. स्वर्गेच्या सुखांत आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरवाशें वतयता. तर आमकां तुज्या उदार काकूळती सळपातकांतली सुटोय आनी सुराकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दोताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांची न्हय पण तुज्या पुसुरीच्या बाबाताची तिस्कार आनी तुजे कुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान रासून चलयता सासणाच्या सासणाक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सभे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिरी संसाराचे पाप काढलेली आमची काकूट कर. देवाची शिरी संसाराचे पाप काढलेली आमची काकूट कर. देवाची शिरी संसाराचे पाप काढलेली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाका पयल्यान ते सगळे आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितरचे म्हाका पावना पूण तुज्या एकाच उतान म्हाका भलायकी मेळटली. कोमुन्याच्या वेळार गीत गावया. D27 पेज नंबर 61. D27 पेज नंबर 61.
गीत आम्ही गाऊया D5 पेज नंबर 49 D5.
प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, अकवार मारयेच्या रायपण संबरमून ह्या दिनवासनेच्या जेवणात आम्ही वांटो घेतला. ह्या दिनवासनेच्या जेवणात आम्ही वांटो घेतला ही आमची स्वर्गीची राणी आनी माय आमकां ह्या संवसारांत जेचो रायाचो पाटलाव करूंक शिकोवंक आनी मरना उपरांत सासणाच्या जेवणात वांटो घेवंक सोपून नायेन सूख जोडूंक आमकां भरूंक हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवान. आमेन. मोगाच्या भयणीनो, एक कुडवणी कोणाची भांगराची सोडपडी सांडल्या ती हाडून दिल्या. कोणाची सांडल्या जाल्यार ताचे नांव आसा तें नांव सांगून तुमी ती व्हरूंक जाता. तशेंच आमचे डायसिजन थोड्योच डिरेक्टरी थंयसर भायर आसात. कोणाक जाय तांणी म्हत्वाच्यो त्यो एक थोड्यो उरल्या व्हरूंक आदार मागता. आनी तशेंच आयज देव बरें करूं म्हणटा हांव खेरीत भाशेन मेलकाम टेक्सेरा ताणें आयज मिसाचें रिकॉर्डिंग केलां. TFRCC TV हाचेर तो घालतलो. कोणाकूय मिसान ते वांटो घेवंक सोदतात तांणी हे मिसा पळोवंक जाता. तो ताका आमी खेरीत भाशेन देव बरें करूं म्हणटा. भाग्य तातूंत ताचेर ताच्या वावराचेर आशिर्वाद घालूंक मागता. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आनी सूर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचे तुमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालूंक वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची वडकार. बोफडात एक मागणे सात हातून एक हे भाग्यवंत सांगतात भक्तांमध्ये बोल्या आणि मोगडा ते उलोवपाचे मोगापासून स्वतोबे देवाचो केलो ते तुझ्या वाखाणलेल्या शगुणापासून आणि सावरण असलेल्या मोगापासून जपेल्या सोबी तोबे दाखयलो फावो जाली तुका ते देणी गोड आणि विचित्र मिलाग्री करची ह्या संवसारांत आसतना जे बरी आनी कोणाकूच भोगताक दिले ना तुज्या उतराकूच मिलाग्री करो आनी तूं सदांच आयतो आसलो उचारूंक ते उतर तुजे उताची मागणी आयकूंक उपोत्र्यांक सापडलेल्याची उल्हासाची मागणी तुजे सभे केन्नाच निर्फळ राली ना. पिड्योताक तो भलायकी दितालो सांगलेल्या वस्तू परत्यो मेळो दुकान चडपटल्या सभी तुजे काळीज सोसोताली दुखवलेल्या काळसांतली विलापाची मागणी आयकून मेल्ल्यान पर्यंत तुवें जिवे केले. ह्या संवसारांत असलीं तेन्ना तुज्यान कोरी नेजूत असली वस्त नासली भायर रावून पातो पेलेचे दूख आनी कोण निश्ठान पड्यो ताका आदार दिल्या बगर तुज्यान रावून नेजो आसली ती रावून ह्या न्यायानी आनी तुजे मागणी देवाताय तूंच पडादी मुळसाणो सवून हांव देमेर पडला तुजे म्हाजे मुखार आनी विश्वासान म्हज्या काळसाच्या तुका प्रार्थना कर म्हूण उपकार जाची म्हाका सोड करोस.
हे वेळा तुझी गरज तुझ्या मागणेंत आसा, भाग्य तातुनीच्या हातान घालून माग. हे वेळा तुका जाय ते माग. मागुया की अस्तरीक ब्रेस्ट कॅन्सर आसा तिका बेगोणी मेळूंक मागुया. कोण एकल्याक फायनान्शियल प्रॉब्लेम आसा ताची गरज पुरी जावंक मागुया. एक आवय आपल्या भुरग्यांक एकल्याक तरी पातळीपणाचे आपणे येवंक मागता. तशेंच एक फार्मर्स आपल्याचेरूय आपल्या वावराचेर आपल्या बरी नोकरी मेळोवंक मागतात. हे वेळार सुकली पिडीत आसात, अदी करून जायत्या जाणांची ऑपरेशनां आसात. ती सुकली बरे भाशेन ऑपरेशनां जावं पिडेंतली बेगोणी मेळूंक मागुया. जायत्या जाणांची पासपोर्ट विजा नोकरी मेळची आसा ती तांकां भाग्य तातुनीचे मजतीन बेग्याच मेळूंक मागुया. जायती काजारी जोडयो भुरग्याच्या देण्या पासत मागतात. भाग्य तातुनीचेच मजतीन तांकांय भुरग्याचे देणे फावो जावंक मागुया. जायती आमचे भुरगे तरणाटी नोकरेक रावतात. तांकां तांचे विजा जावं तांचे पासपोर्ट जावं तांचे अपॉयंटमेंट सुकले तांकां मेळूंक भाग्य तातुनीचे मजतीन मागुया. जायत्यांनी आमकां मागूंक लायला तांचोय उगडास करून मागुया. हांव मागता ती वस्त म्हाका मेळूंक एके मिलाग्रेची पर्यान गरज पडली जाल्यार तरी तुजेर म्हजो विस्वास उणो जावचो ना. कित्याक वतलूय न्हय तूं तोच मिलाग्रेचो धनी जो ह्या संवसारान आसतना तुज्या एकाच उतरान व्हडांतल्यो व्हड मिलाग्र्यो करतालोय. हे भोव मोगडा आनी मोगडा भक्तांक सांत हातून तुजे काळीज सदांच तयार आनी सुरसुऱ्याची जावन आसली तर त्याच तयारपणान आनी सुरसुऱ्यांनी उलोय एकूच उतर बाळका जेजूच्या कानान जदा दोस्तालो तुजे विंगीन खेळून तुजे एकूच उतर पुरो म्हज्या मागण्यांक फळ मेळूं. उलोय व्हडा भक्ता ते उतर आनी म्हजें गिरबूड आनी दिनवाची काळीज सदांच तुज्या उपकारांत रावतली. आमेन. आमच्या बाबा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राय आमकां येवन तुजे कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां कांय पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरी कपेन मुलली सवेस पोचताय सा उस्तामदेन सदान सदैव पोचेसु. वागेन मेरे वाची माय आमा पापिया खातीर नको आतां आमच्या मनाच्या वेळार. महिमा पागान बुतागान पवित्र आत्म्या आदी आतां सदां सदां काल. सवेस पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. धनी जेजू क्रिस्ताचो तुमचे मदें तुमकां राखूं, तुमचे वेशी तुमकां सांबाळूं, तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवं, तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूं आनी तुमचे बेसवांक घालूं. जो बापान पयतात्म्या सांगता येता आनी रात चलयता सासनाच्या सासनान आनी भाग्य तातुनीचे विनवणी सोय पवित्र देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं. आमेन. संसाराची आमी तुझी आमच्या गांवची सेवा दिली Serving
수고하기를 가왕 죄 골고라니 골상비지 암치지니 소바탕리 소링나리 리발마이 수고하기를 가왕 죄 골고라니 골상비지 암치